म्हाका विषय ट्रेडिशनल शेक भावांचो आसा मागीर तुमची हेडलायन्स सनबर्नाचे एप्लिकेशन जेन्ना सनबर्नाचे एप्लिकेशन 5 म्हयने पयलीं आयिल्ले तेन्ना सावथ गोवा खंय तरी दाखयल्ले पेपर्स नाशिल्ले. आतां लास्ट वीक टुरिजम वीक आशिल्लो सो आय एम नॉट अवेर ताणें आनी कितें लेटर इनवॉल्ड केला जाल्यार ते हांव चॅक करून तुमकां कळयता. पूण खंयचे ताणें परमिशन मागलें जो पर्यंत जागो तांणी आयडेंटिफाय करून एनओसी मेळना तो पर्यंत टुरिजम डिपार्टमेंट प्रोसेस करूंक शकना. जेन्ना येतले तेन्ना प्रोसेस जातले. सो एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आमी एवरी टायम वी ट्राय टू क्रिएट अ कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड सनबर्न. एक्टिविटी हेज बीन हॅपनिंग फॉर नंबर ऑफ इयर्स वेदर नॉर्थ ऑर खंय आसा ते. आतां एकदम एक वेगळो फ्लेवर जाल्लो आसा. सो ताजे खातीर हांव न उलयता. गोंयच्या लोकांचे सेंटिमेंट्सूय आमी समजून घेवप. तो फेस्टिवल जो डिसेंबरान जाता, इफ दे आर एबल टू गेट द लँड एंड गेट द थिंग्स देन डेफिनेटली आय थिंक वी विल कन्सिडर इट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लँड दे गेट. सो इन प्रिंसिपल टुरिजम डिपार्टमेंट वॉन्ट्स म्हज्या तोंडांतल्यान काडनाका तूं. इट इज द टुरिजम डिपार्टमेंट वॉन्टिंग ऑर नॉट वॉन्टिंग. इट इज अ फेस्टिवल हॅपनिंग एवरी इयर. आमी इकोज ऑफ द अर्थ लास्ट इयरच्यान चालू केली. तुमकां म्हायती आसा ताजी? हां, that festival takes care of environment also. Last year it happened in Mandrega khaytari, Mortika Mandrega khaytari. It happened for 3 days. You had those level of high spending tourists come there for that festival. ती फेस्टिवल जाली पूण म्हाका दिसता ती समवेर अराउंड फेब्रुवारी काय मार्च जाली. ती एन्युअल फेस्टिवल जाता. सो म्हाका दिसता आमी फेस्टिवल्स इनवायट करप आनी करप. आतां बुलेटाची ती कसली ती एनफिल्डाची रायडर मॅनिया फेस्टिवल रायडर मॅनिया डिफरंट पीपल कमिंग रायडर मॅनिया ताका थंय लोक येतात. सो आय थिंक वी हॅव टू बी फर्स्ट लुकिंग एट इट. शीता पयली मीट नाका एप्लिकेशन घेवन तांचे आयडेंटिफाय जावन देन वी विल टॉक इन कॉन्सनन्स विथ द चीफ मिनिस्टर. So if it is happening, if it will happen same in the Christmas week only or after the Christmas? ओपन जाल्यार ते पयले घेवया मरे. आतां ते येवकूच ना ते कसो उशे उरतलो तुजे कडेन येवनी मागीर कलरफूल